अपॉइंट केल्ले आसा दोगूय जाण इलेक्शन कमिशनान म्हणजे एक स्टेट इलेक्शन कमिशन आणि इलेक्शन कमिशन हातून काम केल्ले अधिकारी हांगसर काम करतात तेन्ना प्रोसिजराच्यो रेग्युलरिटी इरेग्युलरिटी कितें तें तांकां खबर आसा आनी ज्या प्रमाणे व्हडले इलेक्शनांनी प्रोसिजर फॉलो करतात तसोच प्रोसिजर आमी हांगासर फॉलो केला आणि त्या प्रोसिजराक जे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स तांकां कोणाचोच आक्षेप नाशिल्लो. So today elections are over, results are out, and our panel has won with thumping majority. See, I always believe in elections there are two results. One party or one side wins, one party loses. In win, the party which wins should not be arrogant and should be humble, should have their feet on the ground and should be able to take everybody together and work for the association. हांव सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी. इलेक्शन आयज काबार, फाल्यांच्यान आमी सगळे एक. म्हाका 107 क्लबाचे कोणाचो प्रॉब्लेम ना आनी हांवें कोणाचेर कसली केन्ना हेंच धरूंक ना तिलक धरूंक ना. हांव सगळ्यांक बरोबर घेवन गेला. म्हजे कडेन कितें जाता तितलो हेल्प केला सगळ्यांक. हांवें तुका कोणूच सांगचो ना. इवन जे म्हजेर कोण जनरल बॉडीन उलयता, सी आय एम ओपन टू क्रिटिसिजम. आय डोंट स्टॉप देम, यू आस्क देम. आय अलाव देम टू स्पीक. तशें प्रिपेर म्हणजे हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें. बट जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता ऑलमोस्ट 1 मंथ बॅक त्या टायमार आमी एक बार्देसच्या क्लबांनी मिटींग घेतलेली. सो वी थॉट दॅट वी वॉन्टेड अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम बार्देस बिकॉज भरपूर क्लब्स आहा, ऑलमोस्ट 22 क्लब्स वर देर. सो नाव आतां डिसायड करपाचें तें फायनल त्या हेचेर आहलो. सो त्या टायमार म्हाजें नांव फुड्यान येयलें. बट आय वॉज लिटल रिलक्टंट. माय डॅड बॅक मी, बट Sir Chetan Desai, when he backed me that time, I was fully confident that I should go ahead and take this responsibility.